चावडेर कोर्तालीम रोड घेतलो आसा ZP फंडाचेर आनी हो रोड न्यू रोड जावन आसा आनी न्यू रोड कोत्तलो जाल्यार जायते प्रॉब्लम्स फेस करचे पडटा, जायते त्रास पडटा आनी हो रोडाची एस्टिमेट जावन आसा 3 लाख आनी आयज हो न्यू रोड स्टार्ट करचे पयलीं न्ही पावस पडले तेन्ना भरपूर तेजे सारके माती देंवोन ते सारको काबार जाता त्या लोकांक भरपूर त्रास पडले ते भरून काडची पडली ती माती कित्याक रस्त्यार वचोन ते ट्रॅफिकूय जाम जावपाक लागले आनी जायते त्रास पडले लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केले ओके अशें करून मातशें रोड करून दिवचो म्हणून आनी हांव तो ZP लेवलाचेर करून पर्सनली वचोन ते म्हणजे फायल कितें आसता फायल रेडी करतलो जाल्यार पासून तुज्यान डे बाय डे ते हे फॉलोअप करूंक पडटा विदावट फॉलोअप ते कांय जायना आनी न्यू रोड करपाक व्हेरी डिफिकल्ट की NOC जाय आनी हे जाय ते जाय हें जाता सो हांवें ते पर्सनली वचोन ते करून आयज हो रोड करून घेतलो आसा आनी 1-4 दिसां भितर ते रोड करून रेडी करून दितले आनी हांव लोकांक लागून मागता तुमी मातशे प्रॉब्लम्स फेस केल्ली जाय ती सो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी सांगपा म्हणल्यार म्हगेली एक विश आसली की क्रिसमसा पयलीं सगल्या दारांनी जो इंडिविज्युअल रोड भितर आसा ते सगळे करून घेतले म्हणून सो जायते वेलसांव कंचावली हांवें ते रोड घेवन ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ले आसा आनी होय रोड कंप्लीट जातलो बिफोर क्रिसमस. I would like to thank our ZP, Madam Maricena Vaz, for dedication आणि न्यू कन्स्ट्रक्शन केला बदला रोडाचे हांगा पाजेतर हांगा सॉरी हांगा चावडेर सो हांव तिका थँक्स म्हणटा. सेकेंडली आय वूड लायक टू विश ऑल द बेस्ट फॉर हर फ्युचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. तुमकां जाय त्रास जाताले पयलीं जायते त्रास जाताले वयर चडपा पावसां बी निसरून पडटाले आनी जाणटेले बीन जायते त्रास पडप. आतां आमचे ZP मेंबर बाय मेर्सियन वाज हाणें मुखार सरून हो रस्तो आमकां करपा आपलो आदार दिला. जायते ताणें हे त्रास घेतल्या तो रस्तो तयार करपाक आनी आयज हो रस्तो कंप्लीट जाता म्हण ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या सराकूय देव बरें करूं म्हणटा. आमची ZP मॅडम मेर्सियन वाज एका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सोशल वर्कान ती एक्सपिरियन्स आसा. ती पंच आसली, डेप्युटी सरपंच आसली आनी आतां ती ZP जाली आनी म्हाका एक बरें दिसता की एक्चुली आमचो MLA आसा पूण ZP म्हणटा म्हजें काम हांव पर्सनली वयतलें पर्सनली फॉलोअप करतलें आनी पर्सनली करून घेतलें. ताका लागून हांव तिका खूब मानता आनी तिका हांव खरेंच देव बरें कर म्हणटा कित्याक तिची ही कॅपेसिटी कित्याक लोकांनी तिका वाडून हाडला ZP म्हणून. सो ती म्हणटा जेन्ना म्हाका ZP म्हणून निवडून हाडला तेन्ना म्हजें काम करपाचें आनी आपूण पर्सनली भोवन करतलो.